सांग आयज तुम्ही अकाउंट पयलीं सोशल वेलफेअरान गेले आतां अकाउंट क्रेडिटर मेळ्ळें कितें पळय आयज जो गव्हर्मेंट चल्ला न्हू डबल स्टँडर्ड चल्लेलो आसा. टोटल डबल स्टँडर्ड गव्हर्मेंट सारको फटिंगाचो गव्हर्मेंट चल्लेलो आसा. आमी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी सोशल वेलफेअरान गेले थंयचो डेप्युटी डायरेक्टराक मेळ्ळे तेणें आमकां क्लियर कट सांगलें डेप्युटी डायरेक्टरान की बाबा आमच्या सायडीकसून कांयच पेंडींग ना सगळे आमी एकाउंट्सान धाडले आसा डायरेक्टर ऑफ एकाउंट्सान आनी थंयसून पयशे लोकांक ट्रान्सफर जावपाचे आसा म्हणून तेजे जेन्ना तेणें आमकां तें सांगल्या उपरांत आमी थंयसून इमिजिएटली एकाउंट्सान डायरेक्टर ऑफ एकाउंट्साक मेळपाक हांगा आमी डेप्युटी डायरेक्टराक मेळ्ळे जाल्यार डेप्युटी डायरेक्टर आपल्या कोटाचो बॉल काडून तेज्या कोटान घातला परत जाल्यार तो म्हणटा कितें अजून पर्यंत जे सोशल वेलफेअरांचे डिपार्टमेंटसून येयले आमचे कडेन कांय पावलेले ना आनी जर आमचे कडेन पावलेले आमी पयशे ते रिलीज करपाचे कित्याक आयज एकाउंट्सान पयसो तेंचे कडेन भरपूर आसता खंय पयसो ओवरफ्लो जाता खंय तेंचे कडेन पयशांची कसलीच कमी ना खंय सो तोवूय सांगता कितें आमकां कसलोच भिवपाची गरज ना म्हणून आमकां डेप्युटी डायरेक्टरान सांगलें एकाउंट्साचे कित्याक आमचे कडेन पयसो भरपूर आसा खंय अजून पर्यंत सोशल वेलफेअरानसून आमचे कडेन ती पावना म्हणटा फायल दुसरी गृह आदाराची जी पेंडींग आसा पळय तिवूय आमचे कडेन पावना जर ही दोन्ही फायली जर आमचे कडेन पावलेली आसा जाल्यार आमी फाल्यांच पयशे रिलीज करूंक शकता म्हणून सो हेजे भितर कळपाक लागला की कोण फटींग उलयता तो हेजे भितर अशें दिसपाक लागले आसा सोशल वेलफेअर फटींग उलोवपाक लागला गृह आधार जी स्कीम आसा वुमन्स एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट तेजे भितरले ते डिपार्टमेंट फटींग उलोवपाक लागलेले आसा कित्याक ते म्हणटा कितें आमची ऑलरेडी स्किमी हांगा पावलेली आसा म्हणून लिस्ट जाल्यार हांगलो डायरेक्टर म्हणटा कितें आमचे कडेन पावलेले ना म्हणून सो हेजे भितर क्लियर कट हेंचे भितर फक्त फटींगपणां चल्लेले आसा आनी आमी गव्हर्मेंटाक सांगता की जाणटेले जे लोक आसा आमचे जे सिनियर सिटीजन जांकां हे बेनिफीट मेळटा पळय तेंचे कडेन फटींगपणां करनाका कित्याक सोशल वेलफेअर म्हणटा कितें आमच्या सायडीसून कांय ना डायरेक्टर ऑफ एकाउंट्स म्हणटा आमी फाल्यांच पयशे रिलीज करता बट आमचे कडेन फायल पावले ना सो ही फायली गेली तरी खंय सोशल वेलफेअरा कडसून हांगा पावना आनी डायरेक्टर ऑफ एकाउंट्स म्हणटा कितें आमचे कडेन पावना जाल्यार हेंचे बाबा फायली गेली तरी खंय कोणेन तरी हेंचे कडसून फायली येयली आनी हे लोकांक कितें आयज तुमचे कडेन 4-4 म्हयने 6-6 म्हयने 8-8 म्हयने जाले लोकांच्या अकाउंटान पयशे घालना आनी हे म्हणटा कितें आमकां कांयच खबर ना सो हांव आयज निश्चित करता डायरेक्टर ऑफ एकाउंट्साचो जे प्रमाणे ताणें स्टेटमेंट केल्लो आसा की आमकां भितरले हे कांय खबर ना आमचे कडेन जर पावला जाल्यार फाल्यां आमी पयशे रिलीज करता म्हणून आनी तेवटेन एका सायडीक आमचो डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर सांगता की आमी हांगा दिल्लेले आसा म्हणून सो हे फक्त कित्याक करता आपलो बॉल दुसऱ्याच्या कोर्टान पास करपाक लागले आसा सो ही व्हडली फटींगपणां ह्या गव्हर्मेंटाचेर चल्ला डबल लिफ्ट ना कित्याक हो डायरेक्टर आसा पळय तो एक नंबर फटींग उलयता हेजे कळपाक येता तो फक्त कितें आपल्या वयली जे येयलेले आसा ते दुसऱ्याचेर कोणाचेर दुखलपाक लागून म्हाका दिसता हो ताणें स्टेटमेंट केल्लो आसा डेप्युटी डायरेक्टराचो एक नंबर फटींग कित्याक जेन्ना डेप्युटी डायरेक्टर आमचो सोशल वेलफेअरचा सांगता की आमच्या स्टाफा कडेन खंयचोच एक केस पेंडींग ना सगळे हांगा धाडलेले आसा जाल्यार हो फक्त कितें आपल्या हांगा वयल्यान असो सांगता कित्याक बाबा पयशांची कसलीच कमी ना भरपूर ओवर एक्सेस पयशे आसा जाल्यार लोकांची अजून पर्यंत सॅलरी कित्याक दिना लोकांच्या गव्हर्मेंट स्टाफाची सॅलरी पेंडींग आसा गृह आधार DSS बाकीची जितली स्किमी आसा सगळे पेंडींग आसा कित्याक लागून हे गव्हर्मेंटान पेंडींग दवरलेले आसा तुमचे कडेन एक्सेस पयसो आसा जाल्यार सो हेजे वरसून दिसता की हो ते डेप्युटी डायरेक्टरचें नांव कितें जेंच्यांनी तुमकां सांगलें तेजें आमकां नांव बीन कांयच खबर ना कित्याक आमकां तो मेवपाक आफयलेलो आमकां तेंच्यांनी मेवपाक सुद्दां कितले त्रास केले ते जाणा पुलिसान घेवन आमकां डायरेक्ट व्हरून तेच्या फुड्यान बसयले आमी तें नांव सुद्दां पळोवपाक वचना बट तो डेप्युटी डायरेक्टर आसलेलो तेणें आमकां सांगलें की डेप्युटी डायरेक्टर म्हणून सो तेजे कडेन आमी आतां उलोवन येयले आनी जे प्रमाणे नांव सांगलेलें आसा R.G. हळर्णेकर ओके हे तेजें नांव आसा ओके परत सांगता तूं कितें पळय आमी जेन्ना थंय गेले डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर तो सांगता की 4 म्हयने जाले की आमी सगळीं बिलां अप टू डेट करून आमी हांगा धाडल्या आनी हो सांगता आमचे कडेन कांयच पेंडींग ना आमचे कडेन जितले आसले सगळे आमी पे केल्या तो आमकां सांगता कितें आसा जाल्यार टोकन नंबर हाड म्हणून आतां हेंचे टोकन आमी म्हटलें तूं सिस्टमाचेर मार आनी पळय सोशल वेलफेअराचें कितें पेंडींग आसा तर ते म्हणटा तशें मेळपाचें ना ते आमचे कडेन कांयच पेंडींग ना आनी आमी मागणी केल्ली की आमकां मिडियाक भितर घे कित्याक मिडियाचेर रेकॉर्ड जावपाचें हो फटींग ऑफिसर आहा पळय तो फाल्यां फटींगूय उलोवंक शकता की आपणें अशें सांगूंकूच ना म्हणून सो हे फटींग ऑफिसर जो पर्यंत हे राज्य करतले तो पर्यंत सामान्य जनतेक न्याय मेळचे ना जर तेंच्यांनी क्लियर केल्या जाल्यार तो ऑफिसर सांगता 4 म्हयने आमचे कडेन प्रूफ आसा की 8 म्हयने मार्चाकसून लोकांक पयशे मेळोंक ना हो म्हणटा आमी सारके अप टू डेट क्लियर केल्या आमी ताका विचारलें तुजे कडेन इनफ पयशे आसा सगळे आमचे कडेन भरपूर पयशे आमकां कोणाचेच आयज बसून बील पेंडींग ना म्हणटात आमकां खबर आसा हे सगळे स्किमीचे पेंडींग आसा PWD कॉन्ट्रॅक्टराचे पेंडींग आसा कितल्याशाच कॉन्ट्रॅक्ट टिचरांचे पेंडींग आसा कितल्याशाच कामाचे पेंडींग पयशे आसा आनी हेंचे कडेन पयशे ना हें सगळ्यांक खबर आसा
इवन CMाक खबर आसा पूण हो सांगता सगळे पयशे आहा सगळे पेमेंट केल्या सो असली फटिंगपणां तेंच्यांनी बंद करची. हांवें सांगलें सर हांगा कॅमेरा ना खरें उलय कॅमेरार तरी फटींग उलय ओके आहा पण कॅमेरा ना तरी फटींग उलय खरें उलय तूं फटींग उलोव नाका तरी आसतना हो आयकुपाक तयार ना तो आपणाचें कितें सांगता तें आमकां कळना. तो सांगता तुमी थंय वचा आनी टोकन नंबर हाडा आपूण मागीर तुमकां सांगता कितें आसा तो आपूण डायरेक्टरा कडेन उलयता आनी आसा जाल्यार पळयता मागीर असो घुसपयता आमकां. तो समजला आमी हांगा येयल्या पळय ते पिशे म्हणून आमी पिशे म्हणून येवंक ना आनी आमी आमचे पयशे मागोवंक येवंक ना. आमी जे जाणटेले आसा आमी जे हँडिकॅप आसा आमी जे गांवगिऱ्या वाठारांत रावपी लोक आसा जे लाभार्थी आसा तांकां पयशे मेळपाक जाय त्या खातीर आमी थंय गेले. त्या साहेबान सांगलें हांगा पावला आनी हांगा पेंडींग आहा म्हणून आमी हांगा येयले आनी हो सांगता आमी सगळें क्लियर केलां आनी क्लियर केलां जाल्यार लोकांचे पयशे मेळपाक जाय ते बँकेन पावपाक जाय. मागीर कोण चोर मदल्या मदीं कोणी खाल्ले मिलिंद नायकान खाल्ले ते त्या खात्याचो मंत्री मिलिंद नायकान खाल्ले. मिलिंद नायकान हेचेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा आनी ह्या सरकाराक भिवपाची गरज आसा. परत आता फुडें कितें कितें करपाचें चिंतला तुमी? आता हेणे हांगा घुसपयल्या म्हणून इतक्यार आमी थांबचे ना. आता फॅक्ट चॅक जातलो. आता आमी सोशल वेलफेरान वतले तेंचे कडल्यान जो जर तेंच्यांनी थंयच्यान जर हांगा बिलां धाडल्या आसत तेंचे कडल्यान आमी टोकन नंबर घेतले कित्याक प्रत्येक बिलाक सेपरेट टोकन नंबर आसता. तो टोकन नंबर हाडून ह्या सिस्टमान हांव घालून पळयतले की बाबा खऱ्यांनीच जर हांगा बिलां आयले आसत जाल्यार ह्या फटींग आणि जर थंयच्यान तेंच्यांनी बिलां धाडूना आसत जाल्यार ते फटींग आणि जर तेंच्यांनी बिलां धाडूना आसत जाल्यार ती आमी तेंच्या हाडून घेतले आणि बिलां हांगा येतकीर तेंचे कडल्यान ती बिलां आमी क्लियर करून घेतले. ते कशें कितें तें आमी आमच्या पद्दतीन करतले कित्याक हे फटींगपणां उलोवन हे फक्त हे डिले टॅक्टिक्स फक्त हेवटेंतले तेवटेन बॉल पास करता आणि टायम काडटा आणि काय ना. ते ह्यो स्किमी पसून ज्यो आसा ह्यो डिफरंट ज्यो सर्टिफिकेट्स मागता ह्यो पसून सगळे डिले टॅक्टिक्स कित्याक एक पसून जर सर्टिफिकेट दिवपाक जर कोणी खंय चुकलो जाल्यार तेजी ती स्कीम बंद पडटा. आणि सरकाराची आर्थीक परिस्थिती आतां स्वताच्या कर्मांनी इतकी वायट जाल्ली आसा कित्याक नाका ते हेंच्यांनी पयसो मोडलेलो आसा हेंचे कडेन पयसो ना. सो जितक्यो लोकांच्यो स्किमी बंद पडटा तितक्यो सरकाराक फायदो आसा म्हणून तेंच्यांनी तो सर्वे कंडक्ट केला. सर्वे कंडक्ट करून सरसकट लोकांच्यो स्किमी सगळ्यांच्यो बोगस मोडल्या आनी बंद उडयल्या. त्याच पद्दतीन ह्यो 6 म्हयन्यांनी लायफ सर्टिफिकेट मागता. 6 म्हयन्यांनी काय कोण लायफ सर्टिफिकेट दिवपाना लायफ सर्टिफिकेट दिवना म्हणटकीर दिना म्हणटा आनी तेजी स्कीम बंद करता असो सध्या हो प्रकार चल्ला. सो पयली गोश्ट आमी सोशल वेलफेरान वतले तेंचे कडल्यान टोकन नंबर कित्याक हेंचेर रावत हे ते टोकन नंबर मागचे ना आनी खरें कितें सांगचें ना. तो टोकन नंबर जर तेंच्यांनी धाडला आसत हांगा हाडटले आनी सिस्टमान घालून आमी पळयतले की बाबा बिलां आयल्या काय ना जाल्यार हेंचे कडल्यान ती बिलां क्लियर करून घेतली. CMान सांगचे ह्या प्रकरणात सेटिंग कोणी केला पळय तें हितून सेटिंग कोणी केला पळय तें करचें तें सगळं बंद खंय तरी सेटिंग जाला. CMान सेटिंग म्हणल्यार बरें काय तेका हें जाला सेटिंग कोणी केला